प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 8वो विसवोर वोड 11 ते 13 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 8 वर्सेस 11 to 13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एकदां फारिझेव भायर सरले आनी जेजू लागीं वाड विवाड करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागताले. आनी काळजान तावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही पिणका कित्याक म्हूण खुणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे आतांचे पिणकेक देव खुणा दिवचोच ना. आनी तांकां सांडून तो नव्यान ओड्यार चडलो आनी पेले तोडे गेलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन फारिझेव जेजू कडसून खुना सोदतात. आनी बाबणीनो, आमी देवाचें उतर जें आमी आयकत आसा तातूंत आमी पळयत जाल्यार देवाक देव खुशाल जाता वा देवाक खुशालकाय भोगता जेन्ना आमी जी सोत मानतात ती भावार्थान चलता, म्हणजे ताच्या उतरा प्रमाणे चलता. बाबणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, म्हणजे देवाचें उतर सोत मानता, देवाचें उतर आयकता, त्या उतराचेर आमी नियाळ करता, आमच्या मनाची नडसणणी करता आनी तें उतर आमी पाळटा, देवाक आमी मानवलेलीं जाता, देव आमचेर खुशाल जाता. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर सोत मानता, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, तें उतर आमी पाळटा, आतां जें तें उतर म्हणटा तें आतां आमच्या जिवितान घडोवन येता. आतां आमकां देवाची महिमा आमकां पळोवंक मेळटा. आमी देवाक आमी आतां म्हणजे आमी एक देवाचे साक्षी जाता, कित्याक हें उतर आमच्या जिवितान घडोवन येयलां म्हणून. पूण बाबणीनो, फारिझेव जे धर्माचे लिडर आसले त्या वेळार ते फकत धर्म करताले, ते जेजूक सोत मानिनासले, ते जेजूक फकत त्रास करूंक सोदताले, ते जेजूक धुमाळो हाडटाले. म्हणटच कितें घडटा? हे फारिझेवांनी जेजू कितल्यो मिलाग्री, कितलीं अजाबां, कितल्यो पेकोणी, कितल्या लोकांक बरी कोत्तात ते ताणें पळयल्लें. भेऱ्यांक कान दिता ते एका वेळार जेजू एका घरान शिकयतालो आनी थंयसर खूब लोक बोल्लोलो, सगळे फारिझेव धर्मशास्त्री बसलेले आनी एक मनीस ज्या मनशाक म्हणजे भाशेन ताका कितें ताका चलोंक जायनासलें, ताका आर येयल्लें आनी ते नोय ते वयर घराचे नोय काडून त्या लोकांनी त्या आर जाल्ल्या मनशाक देंवयल्लो. आनी तेन्ना जेजून तांकां त्या आर जाल्ल्या मनशाक म्हणलेलें, तुजी पातकां हांव तुका बक्षितां. तेज्या उपरांत ताका बरो केल्लो. आनी ह्यो सगल्यो वस्तू ह्या फारिझेवांनी, धर्मशास्त्रांनी, ह्या धर्माच्या लिडरांनी पळयल्ल्यो आपल्या दोळ्यांनी की जेजू वरवीं ह्यो मिलाग्री जातात म्हणून. पूण आजून पासून ते सोत मानूंक तयार नासले. ज्या भाशेन आयज बाबणीनो इग्रोज मातेन अशेंच घडटा. लोकांनी पळयलां की थोड्या मनशाच्या हाता वरवीं, मागण्या वरवीं देव थंयसर पेकोणी हाडटा, पवित्र आत्मो थंयसर फांकता आनी अजाबांनी मिलाग्र जाता. पूण लोक सोत मानूंक तयार ना, फकत धर्म करूंक सोदतात, जे धर्मान वरवीं पूण कांयच घडना. थंयसर हात पासून कोणें लायलो जाल्यार कोणाची तकली जी जोड जाल्यार ती बरी जायना. आनी बाबणीनो, ज्या भाशेन जेजू आसतना फारिझेव, धर्मशास्त्री आनी थोडे लोक आसले जे सोत मानूंक तयार नासले, आयजूय अशें घडटा. लोक सोत मानूंक तयार ना, म्हणजे देवाचें उतर कितें म्हणटा तें सोत मान दोन करतात, मागणे करतात, खूब देवस्पण करतात, पूण तांच्या जिवितान कांयच घडना, कांयच अजाबा मिलाग्री घडनात. आनी बाबणेनो, कितें घडटा? जेन्ना हे फारिझेव आनी धर्मशास्त्री जेजू कडेन येता आनी म्हणटा, आमकां एक खुणा दाखय, आमकां दाखय तुजी मिलाग, आमकां सोत मानूंक जाल्यार एक अजाब कर आमचें सवें. आनी बाबणेनो, जेजू त्या वेळार कांयच करिना. जेजू कितें म्हणटा? ही पिडका कित्याक म्हूण खुणा सोदतात? हांव तुमकां खरेंच सांगता म्हणटा, हे आतांचे पिणकेक देव खुणा दिवचो ना. हे आतांचे पिणकेक देव खुणा दिवचो ना. हें कित्याक गाय जेजू म्हणटा? कित्याक गाय जेजून म्हणलें की ही पिणका कित्याक म्हूण खुणा सोदतात? कित्याक ही पिणका, आतांची पिणका देव खुणा दिवचो ना?
कित्याक ही वायट पिणका, कित्याक ही पातकी पिणका, कित्याक भाव भयणीनो ही पातकी पिणका कित्याक आमकां जाय अजाबान मिलाग पळोवपाक. खूब लोक ज्या जाग्यार अजाबा मिलाग्री जाता, पेकोणी जाता, तिचो लोक धांवता. वय तिचोच धांवता. उतर नाका, उतर आयकोपाक नाका, सोजमणी नाका. फकत ज्या जाग्यार तांकां पेकोणी मेवतली, तिचो तांकां अजाबा दिसतली, देंवचार काडटा ते मेवतले, तिचो लोक धांवता. आनी शेकी भाव भयणीनो, उतराची सोजमणी ना म्हणून, भावार्थ ना म्हणून, जे आमकां तिचो पेकोणी मेळ्ळी ती देंवचार गेल्ले ते पोत्तून देंवचार येतात, पोत्तून आमकां पिडाय येता, कित्याक आमचे कडेन भितर देवाचें उतर ना, त्या उतराची सोजमणी ना. आनी ज्या भाशेन त्या वेळार घडलें आयजूय घडटा भाव भयणीनो. कित्याक लोक देवाचें उतर आपल्या काळजान रिगून दवरूंक तयार ना. फकत बायलो बोलो दोबाजो करतात, उतराची सोजमणी ना, आनी देखून अजाबा मिलाग्री खंयच तांकां पळोवंक मेळना. तर आयज भाव भयणीनो, आमी चुकल्या जाल्यार, आमी फकत धर्मान बुडल्या जाल्यार, आमी खूब देवास्पण करता जाल्यार, पूण आमी उतराक सोत मानूंक ना जाल्यार आयज देवाचें भोगसणें मागया. आयज खरीच भाशेन आमी हें उतर जें आमी आयकलां ताचेर आमी नियाल करुया. जेजू म्हणटा, जो कोण सोत मानता ताच्या उतराचेर, तो आतां अजाबा मिलाग्री आनी देवाची मोहिमा पळयतलो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी आयज जी फकत धोन करता, उतर आयकना, उतर आयकलें जाल्यार एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडटा. आमी खरेपणी उतराचेर आमची चोत्राय दवरिना. आमी फकत जे देवस्पण करूंक पयलीं आहात, पूण सोत मानूंक तयार ना. आयज देवाचें भोगसणें मागून देवाच्या उतरान रिगून रावया आनी खरेपणी जी मोहिमा आमकां पळोवंक मेळटली सोत मानून देवाच्या उतराचेर, ती मोहिमा आमी पळोवंक, आमी खरेपणी आमी जेजूचे साक्षी जावं. आयज तान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावन तें उतर सोद मानून तें उतर पाळून देवाची मोहिमा पळोवन आमी आयज हें नवें जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोबंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.